की त्यामुळे अनेक भुरग्यांचें शिक्षण उरलें, पूण चुकून हांवें म्हाका थोडेशें शाणेपण आयलें आनी हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशन केलें आनी म्हाका समाजाचे प्रश्न समस्या समजोवपाक आयलें आनी डॉक्टर आजावंक पडलो. म्हण अशे कितलेशेच रमेश तवडकर आसा ते शिकनासतना उरले, गांवांनी उरले, व्यसनाधीन जाले, आयुश्य सोंपयलें. हें जें चित्र म्हाका लक्षांत आयलें. त्यामुळे आमच्या ग्रामीण भागांतले म्हणजे सबंद गोंयभरांतले एक सुद्दां भुरगो आसा ताजें शिक्षण उरपाक जायना ह्या दृश्टीकोनान प्रयत्न करता आसतना हांवें म्हज्या गांवांत शाळा लावपाक जाय हो आग्रह धरलो. आनी आज एक अत्यंत उत्कृश्ट अशें सुसज्ज अशें विद्या मंदिर आसा आनी म्हज्या गांवांत उरलें. आज कितलेशेच भुरगे रेजिडेन्शियल पणजे पासून हांगा पासून सबंद गोंयभरांत म्हणजे साखळे साकूनचे भुरगे म्हजे कडेन शिकतात. म्हणजे एक शिक्षणाची जी वेवस्था आसा ती शहराक जितली ताकदीची आसा तितल्याच ताकदीची आज म्हज्या गांवांत मेळची ह्या दृश्टीकोनाचे प्रयत्न केले. दुसरो प्रश्न म्हाका येता, आमी राजकीय क्षेत्रांत काम करणारे लोक, आज राजकीय क्षेत्रांत काम करणारे लोक आज अनेक जाचे उल्लेख करतात श्रमधाम जे आमी गरिबांक जी घर बांदून दितात ताचो उल्लेख करतात. म्हाका दिसता हांवें केन्ना प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगलें आसा की म्हज्या काणकोण म्हालांत फुडल्या 5 वर्सांक एक सुद्दां मनीस आसा ज्याच्या तकलेचेर छप्पर ना आनी तो फुडलीं 10 वर्सां घर बांदूंक शकना, त्या मनशाचें घर आमी बांदतले अशा तरेचे संकल्प आमी केले. आतां म्हणटा अनेक म्हजे हितचिंतक आसा पेडणे पासून पाकिस्तान, बाबाने तूं काणकोणूच रावपाचो म्हणजे काणकोणाच करता म्हणजे आमचें कितें तर अशे प्रश्न विचारपाक लागलो. आनी म्हणून मागीर हांवें ठरयलें की काणकोणूच न्ही बाबान म्हणून सांगलें हांव तुमच्याय कडेन येता, केपेंक येता, सांग्याक येता, फोंड्याक येता. काल ताका सांगलें हांव पेडण्याक येता म्हणून सांगलें. उद्देश कितें? हे विचार जे आसा न्ही जो आज पयलींच्या काळांत जे आमी विचार केले तर जायत मनीसपण आशिल्ले गांवांनी, गांवपण आसलें, गांवांतले लोक एकामेकाक जगयताले. ताचें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार कशें तुमच्या घरा कडेन साकर ना, आज तुमचे बरो सोयरे येयला, कितें करतलो तुमी? फाटल्या दारांतल्यान आपल्या भयणीक किंवा भावाक आनी कोणाक जर धादो आवय जी आसा न्ही शेजाऱ्याक येतल्यान साकर हाडटा काय नाशिल्ली? अनुभव आसा काय ना? तरूण आसतना उरचे ना, पण जे सादारणचे जाणटे आसा जाल्यार निश्चितपणे तो अनुभव घेतलो आसा. तो फक्त साखरे पुरतो उरना नाशिल्लो, तांदूळ कमी पडटाले. आज ते तांदूळ तरी सरकार फुकट दिता, पयलीं सरकार तांदूळ फुकट दिनाशिल्ले. अशाय स्थितीन जी आसा न्ही म्हणजेच गांवचो मनीस ताका जगयतालो, म्हणजे ताका नासा धरता ती दिवपाची, मग ही परंपरा आशिल्ली. आतां तीच परंपरा आज आमी सुरू करपाचे प्रयत्न केला. श्रमधाम माध्यमांतल्यान आसा न्ही गांवचें गांवपण मनीसपण जें आसा न्ही गांवच्या गांवांत मनशाक आमी जगोवपाच्या संदर्भांतलो हो प्रयत्न हो मॅसेज आमी दिवपाक सोदता. आनी त्या दृश्टीकोनाचें श्रमधाम आयलें आनी होच विचार आमकां सगळे कडेन व्हरपाक जाय. तो विचार व्हरता आसतनाच आमी दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो आज तुमी ह्या उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी दर वर्सा तुमकां निमंत्रण दिवपाक येता. लोकोत्सवाक आपयता न्ही बरेचशे लोक साखळीच्यान आमच्या लोकोत्सवाक वता. गोंयची संस्कृती, गोंयचें कल्चर, गोंयचें ग्रामीण जीवन जें आसा न्ही तें आमकां जगा समोर दवरपाचें प्रयत्न करता. म्हणजे हांव फाटल्या वर्साक सावथ आफ्रिकेक गेल्लो आनी सावथ आफ्रिकेक वता आसतना थंय केप टावन ह्या सिटींत त्या सगळ्या आमच्या इंडियन एम्बेसीचे लोक आसात तांकां हांवें सांगलें म्हाका गांवांतलो एक बरोसो अविकसीत असो भाग दाखय. तांणी सांगलें की आमी की VIP बोलो की आमी थंय व्हरना कारण ती चोरयो जातल्यो, फटिंगण जातलें, कोण केन्ना मर्डरी करतलो ताका शोक ना. पूण ह्या सगळ्या गजालींनी आमी विचार केलो तर जायत न्ही आमच्या गांवांतय जो आमचो कुस्के गांव आसा जर विचार केलो तर जायत न्ही लास्ट गांवांत जर एखादो जगभरांतलो खंयचोय ट्युरिस्ट गेला आसत तर जायत न्ही ताका हात आनी बोट लावतना ही गॅरंटी आमी दिवंक शकता. तुमी दिना? तुमी साखळी एखादो असो गांव दाखोवंक शकता. तुमी कितलेशेच गांव आसतले आमचे आमी तांकां कोणाकच हात लावचे ना. तुम्ही पळयतात GNH.